Hello everyone, welcome to Videsh classes. So in part 1 आम्ही 15 क्वेश्चन पहिले. So या व्हिडिओन आम्ही रिमेनिंग जे 15 क्वेश्चन आसा ते पळयतले आणि टेस्ट लिंक ही तुमका अवेलेबल असतली in description. Okay, so let's start. Which biome is characterized by evergreen trees, high rainfall and high biodiversity found in Western Ghats and Goa? So biome means, first understand that biome means a large area आणि त्या एरियेन ह्यो कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रेझेंट असतल्यो लायक एव्हरग्रीन ट्रीजूय असतले ते एरियेक फॉरेस्ट एरियान हाय रेनफॉलूय असतलो अँड हाय बायोडायव्हर्सिटी सुद्धा असतली. सो आणि ती खंय मेळटा वेस्टर्न घाट्स अँड गोवा. ओके, सो वेस्टर्न घाट्सान गुजरात येयली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरला येयली. ओके, सो ह्यो ज्यो स्टेट्स आसात त्यो नोट डावन करून दवरात. सो हांगासर खंयचे फॉरेस्टान हे सगळे कितें आसतले प्रेझेंट आसतले नाजाल्यार अवेलेबल आसतले. So desert, tropical rainforest, tundra and temperate forest. So correct option is tropical rainforest. So tropical rainforest have dense evergreen cover and are found in high rainfall zone like Western Ghats. 17.1. Which gas mainly causes the greenhouse effect? So तुमका हेचे nitrogen, oxygen, carbon dioxide and helium. So carbon dioxide. The term biodiversity means biodiversity म्हटल्यार कितें थंयसर plants, animals. Okay, so हे सगळे एकमेकांचे डिपेंड असतले. So biodiversity म्हटल्यार कितें variety of species, only animal species, only plant species or desert environment. So हांगासर सांगला variety of species. So biodiversity includes variability among living organisms. सगळे एकमेकांचेर कितें असता डिपेंडंट असतले. नेक्स्ट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री एम्स टू. सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री म्हटल्यार कितें फर्स्ट तो अंडरस्टँड कॉन्सेप्ट करा. सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री म्हटल्यार इट मीन्स कटिंग ट्रीज अँड युजिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट केअरफुली वाईल प्रोटेक्टिंग अँड रिप्लांटिंग फॉरेस्ट सो दे डू नॉट फिनिश. सो हेजो मिनींग कितें की झाडां कट करपाची अशें न्हू की तुमी करूंक जायना, झाडां कट कराच पण त्याच्या प्लेसीर परत रिप्लांटेशन कराच. ओके, सो हेचे थ्रू कितें जातलो सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री म्हटल्यार म्हणजे मॅनेज जातले. जर आमी झाडां कटूच करीत गेले जाल्यार इट्स ऑफ नो यूज, सगळे डिफॉरेस्ट्रेशन जावन मागीर सगळो सराउंडिंग जो एनवायरमेंट आहा ताका इफेक्ट पडटलो. सो हांगासर सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री म्हटल्यार कितें सांगला की तुमी झाडां कट करूं नाका अशें म्हणूंक ना, कट कराच बट त्याच्या प्लेसीर तुमी आनीक झाडां प्लांट करपाक जाय. ओके, so sustainable forestry aims to A option remove all trees, maintain forest use and regeneration, grow only one species or eliminate wildlife. So B is your correct option, maintain forest use and regeneration. So sustainable forestry ensure long term ecological balance. Next, the most common soil type in Goa is, so in Goa खंयची सॉइल चडशी अवेलेबल आसा नाजाल्यार मोस्ट कॉमन जी आसा एलिवियल, ब्लॅक कॉटन, लॅट्रेटिक और डेजर्ट. लॅट्रेटिका दुसरो वर्ड लॅट्रायटूय आसा. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज लॅट्रेटिक. ओके, नेक्स्ट, what is the study of birds called? So जो बर्ड्स रिलेटेड स्टडी करतलो अबाउट देअर बिहेवियर्स बीन जाल्यार ताका कितें म्हणटले. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्निथॉलॉजी. सो हांगासर तुमकां ऑप्शन दिलेच. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन ऑर्निथॉलॉजिस्ट. Which of these is a major cause of deforestation? So deforestation हे कित्या खातीर जाता? Planting trees, urbanization, soil conservation or wildlife protection. So urbanization. ओके, सो अर्बनायझेशन म्हणजे कितें जाता तितलें आमी पळय आतां सद्याच्या हितून पळयलाच बिल्डिंग्स, रोड्स डेव्हलप जायत आसा. सो हितूनसून खंय तरी डिफॉरेस्ट्रेशन जाता. सो हे मेजर कॉज यो अर्बनायझेशन. ओके, नेक्स्ट 23rd, forest fire can be caused by, so lightning, human negligence, dry condition, all of the above. So correct option is all of the above. So हेंचे 3 रिजना खातीरूय कितें जावंक शकता, फायर ही कितें जावपाक शकता, लागपाक शकता in the forest. 24th, the biodiversity hotspot that include Goa is Eastern Himalaya, Indo-Burma, Western Ghats and Sundarban. So correct option is Western Ghats. कित्या खातीर Western Ghats is one of the world biodiversity hotspot म्हटला आणि आमकां खबर आसा की गोवा जो आसा तो आमचो lies in the Western Ghat region. Next, the main nutrient loss due to soil is, so soil erosion time the main nutrient from the soil जो lose जातलो म्हणजे lost जातलो तो खंयचो, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन और हायड्रोजन. सो करेक्ट ऑप्शन इज नायट्रोजन. 26, which method is used to regenerate degraded forest? आता टू रिजनरेट डिग्रेडेड फॉरेस्ट म्हटलें कितें, आमी झाडां परत लावपाक जाय टू ग्रो अगेन बाय प्लांटिंग ट्रीज. सो जी एरिया आसा पळय डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया आसा थंयसर झाडां परत लावपाक जाय आनी प्रोटेक्ट करपाक जाय टू प्लांट. ओके, सो ही डिग्रेडेड फॉरेस्टाची एक मेथड. सो ती खंयची मेथड? सो क्लियर कटिंग, नॅचरल रिजनरेशन, पेस्टिसाइड यूज और अर्बन डेव्हलपमेंट.
So correct option is natural regeneration. So natural regeneration help recover forest cover. 27. A keystone species in forest refers to one that. So keystone species म्हणजे एक टाइप ऑफ एनिमल्स जो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतलो इन मेंटेनिंग द बॅलन्स ऑफ द इकोसिस्टम. एक्झाम्पल्स लायक टायगर. टायगर कितें करता? कंट्रोल हर्बिवरस पॉप्युलेशन. ओके, सो तेका जर सर्वाइव करपाक जाय जाल्यार तेका फीड करपाचो पडटलो हर्बिवरस एनिमल्साक आणि तो मेंटेन करता फॉरेस्ट बॅलन्सीस. नाजाल्यार हर्बिवरस एनिमल्स खूब जातले. ओके, सो हांगासर सांगला की स्टोन स्पीसीस. So option दिला तुमका is rare, has a large ecological impact, is a producer and is always large. So producer काय तो नो producer सदांच असता तो प्लांट असता. So large ecological impact your main role play करता थंयसर. Next, the leaf shape that maximize sunlight capture in dense forest is needle, broad, rounded, spiny. So correct option is broad leaves capture more light under canopy. So broad जो leaves असतात ते चड एनर्जी absorb करतले म्हणजे लाईट एनर्जी असते. The annual growth rate of forest is measuring. So annual growth जी असा झाडां कितली ग्रोथ जाल्या आसतली ह्या वर्सा, सो ती मेजर केली वयता बाय पर्संटेज मीटर क्यूब पर एकर लिटर अ किलोग्राम. सो करेक्ट ऑप्शन इज कशी मेजर केली वयतली? मीटर क्यूब पर एकर. So here explanation, forest volume growth is measured in cubic meter per area. And last one, forest conservation primarily aims to. So forest conserve म्हणजे सेव्ह करपाचो मेन एम त्यांचो कितें? टू इनक्रीज मायनिंग, प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी, बिल्ड हायवे ऑर रिड्यूस रेनफॉल. सो फॉरेस्ट कन्झर्वेशन झाडां वाचयता जाल्यार मेन एम त्यांचो कितें आसतलो? प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी. सो एक्सप्लेनेशन, कन्झर्वेशन फोकसीस ऑन सेफगार्डिंग स्पीसीस अँड इकोसिस्टम. ओके, सो टेस्ट लिंक जी आसा ती तुमकां डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसा, क्लिक कराच आणि टेस्ट अटेम्प्ट कराच. ओके, सो मोर क्वेश्चन्स हे तुमकां हांव रिलेटेड टू दीस सिलेबस ते तुमकां हांव आफ्टर 20th मार्च अपलोड करता. सो टील दॅट तुम्ही हे क्वेश्चन्स प्रिफर कराच, सिमिलर टाइप क्वेश्चन आसा ते नोट डावन कराच. थँक्यू.